सरकारान सुरू केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आज हांव संजय स्कूल पर्वरी हांगासर भेट दिली। आयचे हांव फक्त पळोवपा खातीर दर दिसा वेगवेगळ्या सेंटरान वयता मुद्दामून की टिका उत्सव कशा पद्दतीन चल्ला। टिका उत्सवाचेर काही आमची परमनंट सेंटर आसात आनी काही मोबायल सेंटर्स आसात। आयच्या ह्या सुवाळ्याक म्हाज्या बरोबर संजय स्कुलाचे आमचे चेअरमॅन गुरुप्रसाद पावसकर, कुंदा चोडणकर, बाकीचे मानंद अस्कोटकर हांगासले सगळे कार्यकर्ते आनी खास करून आमचो दोतोर विराज आनी विकास आनी ताजी पुराय टीम, डॉक्टर विकास आनी ताजी पुराय टीम हांचे हांव पयल्यान पयलीं खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी जे टिका उत्सवात जे लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर घेतलेले कश्ट खरोखरूच तोखणायेचे आसात। आनी गेले कितलेशेच दीस आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे कोविडांतल्याय काळात केला आनी वॅक्सिनेशनच्याय ह्या प्रोग्रामाक करता। पण सांगपाक खूब खोस भोगता की गोंय राज्य हे वॅक्सिनेशनांतल्यान नंबर 1 चे राज्य जावन आसा आनी थोड्याच दिसा भितर आमी म्हटलां की 30 जुलै पर्यंत 18 एंड अबव आनी फर्स्ट डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन घेवन कंप्लीट करपी हे देशांतले पयले राज्य आसतलें आनी त्यानुसार आमचो प्रयत्न चल्ला। आमी म्हणटा की वेगवेगळ्या वॅक्सिनेशनाचेर अजुनूय बी आमी सगळी कडेन जे टिका उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते, NGOज म्हणजे रोटरी क्लब्स आसतले, लायन्स क्लब्स आसतले, बाकीची सगळी ऑर्गनायझेशन्स आसतली खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता। म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे भायर सरून आपलो फर्स्ट डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन हो पुराय करपाक जाय, जेणे करून ज्यांचे 84 डेज कंप्लीट जाता तेणी आपलो सेकंड डोस सुद्दां घेवचो। आमच्या खंयच्याच सेंटराचेर आमी 84 डेज जाल्या उपरांत सेकंड डोस दिवपा खातीर ना म्हणना, कारण आमकां 100% दोनूय डोस वॅक्सिनेशनचे पुराय करपाचे आसा। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा आमी कोरोनाचेर मात जर करतले आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन हो एकूच पर्याय आसा आनी त्या खातीर 100% वॅक्सिनेशन घेवप। गोंय सरकारच्या वतीन सगळ्या जाणांक आमी खरें म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे आभार व्यक्त करपाक जाय, ज्यांच्यांनी ह्या जवळपास 130 करोड लोकसंख्येच्या जनतेक फुकट वॅक्सिनेशन दिवपाचो प्रोग्राम जो चालू केला त्या बद्दल गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी जाता तितके बेगीन सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता।